सर सर कशी आली विजीट सर ट्रीप बरी आली सर कितें अशें डिस्कशन जालें कितें अशें तुमी उलयलें आमकां पडियल एक इलेक्शनाचे संदर्भान डिस्कशनाक आपयल्ले अशें कितें डिस्कशन सी टिकेट्स तुमी आपल्या BCC खातीरूय टिकेटी उलयताले आनी ना टिकेटीचे कांयच ना टिकेटीचे कितें नथींग रिलेटेड टू टिकेट या बट तुमी कितें फुडले प्लॅन्स अशें कितें आतां डिस्कशनाक करून ना डिस्कशन वॉज अबाउट गोवा इलेक्शनाक वयता आतां इन द नेक्स्ट 3 months या तेचे संदर्भान डिस्कशन आसा वेदर तुमी जो तुमचो प्लान आहा फुडल्या इलेक्शना खातीर डेट वील कंटिन्यू सेम So plan is there only to contest and contest and win the election. अशें आयकूंक येता की तुमी टिकेट दुसऱ्या पार्टीक खंय जॉयन जावपाचें अशें आसलें म्हणून अशें अफवा आता आतां खूप पार्टी सगळ्या MLAंक आपयता आतां लुईजीन फलेरो PMCन आपयलो तो गेलो या आनी कोण आपयतलो सगळे एकामेकाची पार्टीक आतां एप्रोच जावपाचो हे हांवें स्टार्टिंगूच स्टेटमेंट दिला आसतलेच इट ऑल डिपेंड्स ऑन द concerned sitting MLA whether he should go or not. whether any party has approached to you No, I cannot say that. Lot of parties are approaching everyone. It is general. अशें ना की अप्रोच करचे ना 100% अप्रोच करता. but you and your madam will contest in upcoming election She is already working on her own. She is the sarpanch for the last 10 years, 15 years in politics, active politics. She will contest on her own. She doesn't require my support or she wants people's support and which she has got.